प्रतिपक्ष नेता Yuri. Speaker sir, I rise to speak on the cut motions and oppose the demands. मातशें म्हाका एक ना मातशें एक कोडे वचपा जाय म्हाका देख. Speaker sir, Goa was once an agrarian region. And Speaker sir, bina pothetri haंव reply. Most of the people जे आले they depended on agricultural produce. Anik जावं paddy, cashew, other fruits and vegetable. The people depending on it. आता over the years हे change जाला कित्याक जायते लोकांक salaried jobs मेळे. पूण Speaker sir, आज जरी तर आम चोयल्यार we have failed to provide jobs to our youth. Anik हुई ना हुई the government must ensure that this jobless youth turns their focus towards agriculture. And the budgetary provision zoritor agriculture sector and solar it is 259 crores as against 277 crores in the last financial year. There is a reduction in the budgetary provision, and म्हाका दिसता हे जे वाडपाक जाय आशिल्लें, especially the agriculture department, there is a reduction. Last year being the International Year of Millets, and तो काल लाडू पड मुखेलमंत्री हांग सांगतालो लाडू लाडू मु millets लाडू धाडले. Because sir, this government has provide केलें की तेमी सांगलोलें free seeds of नाचणे हें दितले म्हणून. Also one-time assistance of 20,000 per hectare शेतकारांक to increase their target area under production by 50 hectares. So a particular scheme ahli because sir, what happened is it disappeared after the International Year of Millets. Anda Goyant zaite medicinal plants hai. Some zait orsa hone because sir, this medicinal plants padalle, they were basically financial assistance dilo denga. Je Goa State Medicinal Plant Board म्हणून आसतालो. Anik आख्खे देशांत आयुषा through they get benefit. They are getting benefit. They रोवपाक. पूण आज चोयल्यार because sir, 10% of the 900 major medicinal plants in the country are under a threatened category. गोंयकारूय जायते दोतोर आसता आमगे झाडां पाळ्याची वखदां दिता इथे. ते म्हाका दिसता हे पयलीं जे आमगेली जी परंपरा आहा, ही संस्कृती आहा, ही राखपाक म्हाका दिसता तुवें प्रयत्न करपाक जाय. Speaking on cashews, because तुम्ही एक कॅज्यू क्लस्टर मु प्रपोज केला इन द बजेट. आणि एक नॅशनल हॉर्टिकल्चर बोर्डांतल्यान जे 3 कंपोनंट आसताय, एक पोस्ट हार्वेस्ट मॅनेजमेंट, दुसरें व्हॅल्यू एडिशन आणि तिसरें लॉजिस्टिक्स मार्केटिंग आणि ब्रँडिंग हें करपाक. पूण चोयल्यार हे मंत्री नोंदरे हाडपाक सोदता की 50% ड्रॉप जाला प्रोडक्शन. जे एन्युअल रॉ कॅज्यू प्रोडक्शन आसलें ते 25,800 टन जे जातालें, 20 गोंयांत प्रोसेसिंग युनिट्स इन ऑपरेशन. आणि गोवाज कॅज्यू प्रोडक्शन आज इज लोवर्ड. इट इज 455 kg per hectare. देशांत जरी तो नॅशनल एवरेज चोयल्यार इट इज 760 kg per hectare. And Goa today is at 7th position when it comes to cashew production nationwide. काजू सगळे दुसरे जाग्याचो येता, but there is a reason for it. This drop जो पड जाता हे शेतकारांक मार बसता Speaker sir. And I believe that if तुवें जरी तर into intervene जालें ना जाल्यार Speaker sir, हे cashew production, then I think there will be a drop even more. Goa College of Agriculture, you have promoted. I congratulate you. 10 crore फक्त provision दिला म्हणे. 10 crore Speaker sir कितें जाता म्हाका खबर ना. But anyways, I hope that this building and delay जावपा शिरीपणा. जे गोवा स्टेट म्युझियमा बराबर हांकां तारीख पे तारीख दिता हें बेगीन तुवें करूंक जाय. This is the need of the hour, and I congratulate you for taking this initiative. Speaker sir, speaking on ponds and tanks, I believe that तुमगे जे assistance आहा, जे cost restriction आहा of 70,000 per hectare command area of pondan, आनीक farmers आणि self help group जे desilting करपाक जाय and revitalization of pond. हे म्हाका दिसता तुवें तें केलां, but हुई ना हुई you must also give stress on rain water harvesting. हें जावपाक जाय. This is very important and conservation. कित्याक
in the long summer, this year it makes it very much important amka to conserve water. And the Western Ghat Development mo tugelo ek program ha, where 5 talukas, Sattari, Darbandora, Sange, Kepe and Kankon, they are taken. And ye fragile land protect korpak. And tumi tenga you distribute trees, shrubs and medicinal plots. This is a good scheme. But does the government monitor? Also on my to get officer also check kota ye hore what is really happening? Is it really planted? कित जाते तुम्ही म्हाका आमकां उत्तर दिवपाक जाय. गोवा हे एक अमृत काळ एग्रीकल्चर पॉलिसी मोतूय 2024 हे सांगलां आनी म्हाका दिसता हे ड्राफ्टिंग कमिटीन हे ड्राफ्ट सेंड इट टू द गव्हर्मेंट. हांगा तुवें आपयल ना, जायत आमदार आपयला, हांगा तुवें आपयल ना, इन्विटेशन कांय धाडना. बट एनीवेज बिकॉज आमी ऑब्जेक्शन सबमीट केलां हे पॉलिसीक जेन्ना ड्राफ्ट करताले. बिकॉज सर म्हाका दिसता हे पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशन बेगीन जावपाक जाय. सद्या जे एग्रीकल्चरिस्ट आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, हे प्रॉब्लम खूंय जाता इंटिग्रेटेड फार्मिंगांत. दुसरें खजान लँड आहा ते आमचे प्रोटेक्ट करपाक, फर्टिलायझर जे पळय आहा, न्यूट्रियंट, पेस्टिसायड आनी पेस्ट मॅनेजमेंट, एग्रो टुरिजम, नॅचरल फार्मिंग आनी ऑर्गेनीक फार्मिंग, दीस शूड बी पार्ट, आनी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट. आनी लास्ट म्हणटा स्टोरेज आनी वेअरहाऊस हे सांबाळपाक, दीस शूड बी पार्ट ऑफ युअर पॉलिसी. I feel that this is something that on Mantrin Chopak jay. That's because sir, contract farming and promotion of contract farmers club. Main problem is that shetkar sogle bawenge ownership problem. And ownership problem and hui na hui because paper sark nahi manon. I believe your department, revenue department and medon kitko ye problem owners or tenants a document तयार कोण हे तुम्ही या शेतकारांक म्हाका दिसता तुम्ही हेल्प करपाक जाय. आनी दॅट्स बिकॉज सर तुगेली एक सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूट हा ओल्ड गोवांत, कृषी विज्ञान केंद्र, आनी हेमी हे ड्रोन भोंवडायल्ले, ड्रोन भोंवडायल्ले बिकॉज ओल्ड गोवा. आनी जेन्ना हे भोंवडायल्ले जे एडवान्स टॅक्नॉलॉजी, बिकॉज इफ यू लूक टुडेस बिकॉज सगळे आख्खे जावं इज्रायल आनी सगळे देशांत हे दीस ड्रोन टॅक्नॉलॉजी इज द फ्युचर. आतां कित्याक बिकॉज हे मॉडर्न टेक्निक्स पळय हाय, this can reduce the hard work that is required, enhance the productivity, estimated crop yield पडहा तो वाडपाक शकता, soil health पडहा हेय मॅनेज करपाक शकता, जे पेस्ट आनी डिजीजीस जे दुयेंस जाताय तेय तेजेर कोटा, आनी you can also detect nutrient deficiencies. Because ये technologies म्हाका दिसता आमगे it has to be introduced. I will come a little later on it. कित्याक because कित्याक efficiency वाडटा, cost effective, reduces the spraying cost, जे conservation of fertilizer आसपाक जाय and pesticide through atomization. So जाय तितलें तें सार मारपाचें, सार चड मान फायद ना. because हे उदकाचोय प्रॉब्लम हेजेर कंट्रोल जाता, जे स्प्रेइंग जाता सिस्टमॅटीक जाता, सर लायनीन दोयता. because जे hazardous chemical आहाय तेय म्हाका दिसता जो risk जाय, there are a lot of risk associated with chemicals, with cancer and things with farmer can also be saved. And that's because जे आमगेले म्हाका दिसता मुखेलमंत्री हिंगा ना, but जे केजू फार्मर्साचे they are suffering a significant loss. आनी इलेक्शन आहोणे दक्षिण गोंयांत सगळे एक कोडे बाळ्ळी गांवांत एक मिटींग गेलेली आनी अश्युरन्स दिल्ले की कन्सिडर कोतले म्हणून प्रायस. बिकॉज सर सद्या तांकां 175 रुपीज सपोर्ट प्रायस जायो. आज तुमी 150 रुपया कितें दिताय दीस. बिकॉज सर हे पावनाय 125 150 दिताय. बिकॉज सर म्हाका दिसता हे शेतकार भाव आमगेले फ्रॉम जेन्ना ते 50% लॉस जाला, दे हॅव टू मूव फ्रॉम पिलर टू पोस्ट. आनी हूंय ना हूंय आय फील दॅट दी ऑनरेबल मिनिस्टर हॅज टू मेक सुविधा ही प्रायजाचे तांकां दिवपाक जाय. बिकॉज सर नालाचे उलयतना जे यील्ड नाल जाताले ते उण जालेले आहाय. कित्याक जेन्ना क्लायमेट चेंज जाता, गरमी वाडटा, पावस पडटा, हेजेर म्हाका दिसता जे नये रोग जाताय, वेगवेगळे रोग जाताय. बिकॉज सर टेम्परेचर आनी ह्युमिडिटी लागून दीस हॅज क्रिएटेड अ ग्रावंड ऑफ मायट्स. आतां दीस डिजीज बिकॉज जे कोकणात नाला सायज आहा तो धाकलो जाता आनी क्वॉन्टिटी हूंय ना हूंय उणी जाता. आय बिलीव दॅट यू नीड टू टेक करेक्टीव मेजर्स. दीस इज इमिजिएट अँड कॉम्प्रिहेन्सीव एक्शन जावपाक जाय.
सारकें एक्शन जावपाक जाय. आतां विथ कोकोनट प्लकिंग विथ रिगार्ड्स टू जे पाडकार आमगे आहाय ते आतां मेळ्ळें सायबागे जायत बाट आसतलीं ते तुकाय मेळना आसतलें सारकें ते पाडपाक पयलीं मेळटालें ते भाशेन. आतां गव्हर्मेंट हॅज टू फोकस ऑन ऑल्टरनेटिव्स जे टू ट्रेन द यूथ in manned as well as unmanned devices. You can use your e-car and thank pode hai te sogle tuko hai thank use kuru jai because and that's because speaking on mechanized farming je a mechanized transplantation je jata goyant it is definitely it is happening on a smaller scale but it is a welcome move and you need a lot of subsidies to attract farmers to these transplanters. जे डिपार्टमेंट जे ट्रॅक्टर दिताय रेंटल बेसिसार म्हाका दिसता हें मॅकनायज्ड फार्मींग जें पळय हा हें एक्सपांड जावपाक जाय आख्खें गोंयभर म्हाका दिसता सिन्स इट इज कॉस्ट इफेक्टीव आज लेबर कांय मेळना सो दीस इज समथींग दॅट यू नीड टू डू. जो आमचो मंत्री आहा इज वन ऑफ द मोस्ट सिनियर ही इज रायट फ्रॉम आमचे ओपिनियन पोला पासून तो झगडलो आमगेलो मंत्री आनी त्या वेळार मेन इंडस्ट्री आसली एग्रीकल्चर मायनींग एंड टुरिजम मागीर येयलें. सो दीस म्हाका दिसता यू नीड टू थिंक जें तुगेलें एक्सपिरियन्स आहा तुवें मुखेलमंत्री बाराबर मेळन यू हॅव टू सपोर्ट दीस सेक्टर विथ ऑल द प्रायोरिटीज बिकॉज सर जें एग्रीकल्चर जावं दुसरें एनिमल हजबंड्री यू ऑल बोथ कॅन बी अ प्रोडक्टीव एंड एन इफेक्टीव ड्रायव्हर ऑफ आर इकॉनॉमी. पूण खूंय ना खूंय म्हाका दिसता यू हॅव टू लूक एट एग्रीकल्चर एज अ बिजनस एक्टिविटी तेन्ना ते म्हाका दिसता हें स्वप्न पुरो जातलें. बिकॉज सर हांव कित्याक सांगता कित्याक गोवा ऑल्सो हॅज टुरिजम एंड दी हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री. यू हॅव टू लूक एट दीस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री विथ अ लॉट ऑफ फोकस. आतांच बिकॉज सर आमचें करंट मायंडसेट पळया विथ रिगार्ड्स टू एग्रीकल्चर आमी सगळ्यान एक्सेप्ट केलां की ना एग्रीकल्चर हें वील डाय अ स्लो डेथ इन गोवा. वी आर ट्रायंग टू पास अ सेफ पॅसेज फॉर इट्स डेथ. नाजाल्यार ती लँड कन्वर्जनान बी कित्याक जाताय लँड कन्वर्जन पीपल शेत बी कित्याक कन्वर्ट जाताय कित्याक तेंकां कोण गेलां एग्रीकल्चर करपाक. सो म्हाका दिसता हें डिस्ट्रक्शन जें खजान लँडाचें आमचें जाता वाय इज दीस हॅपनिंग बिकॉज ओवरऑल म्हाका दिसता जें दी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हूंय ना हूंय फाटीं सरलेलो आहा. आनीक तुवें चोयल्यार जायते फेस्त जाताय इव्हेंट जाताय आनीक ह्या फेस्तान इव्हेंटान डान्स म्युजीक फूड चोडे म्हाजे काजू टक्को मातशें घेताय थिंगा तें फेस्त जाताय. हिंग कितें जावपा जाय बिकॉज हे फेस्त पड जाताय थिंगा सगळे येताय पॉलिटिशियन आसताय कोण डान्सर आसताय आनी नाचपा आसताय पूण शेतकार आसनाय. हें म्हाका दिसता बिकॉज सर दीस अजेंडा ऑफ दीस फेस्टिवल इज व्हेरी व्हेरी लिटल ऑफ रेलेवन्स कम्पेर्ड टू दीस फेस्टिवल. आनी दॅट्स बिकॉज जें फेस्टिवल जालें ऑफ द कॅजू फेस्टिवल इन पेंजीम इट इज अ गुड स्टेप. देवर स्टेज परफॉर्मन्स म्युजीक डान्स सगळें जालें थिंगा येयले खाया पिया समोसा खाया इले टुक्को काजू मालें बिलें सगळें जालें. आतां हें तेच हाटल्या मेन म्हणटा तें काजू पड डॅमेज जाला हे वर्साक हेजेर सरकाराचें कितें स्टेप आसतलें हेजेर हें म्हणटा तें मेन इम्पॉर्टंट. प्रमोटींग कॅजू इज ओके बट शेतकारांक जें लॉस जाता हेजें कितें. आतां इफ यू लूक एट युअर बेनिफिशरीज जे तुगे आहाय हे हो ग्राफ देंवता जें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेनिफिशरीज जे पळय आहले 9,000 वोटर आहले 2019-20 ह्या वर्साक मागीर ते 7,250 जाले 21 ते 22 वर्साक आनी हे 5,750 जाले 22 ते 23. सो हें देंवत आहा जे बेनिफिशरीज आहाय. सो द स्किम्स आर नॉट मुवींग टू द पीपल. जे हाय यिल्डिंग आनी सर्टिफायड सीड्स ऑफ पॅडी हें पड जावपाक जाय हेंय इज ऑन अ डिक्लायनींग पार्ट. इंट्रस्ट सबसिडी पळय आहा बिकॉज सर हे इंट्रस्ट सबसिडी 19-20 ह्या वर्साक 4,306 जाणां मेळ्ळी. हें आतां चोयल्यार 23 2023 रिकॉर्डान हें फक्त 800 लोकांक मेळ्ळां म्हणजे 80% रिडक्शन. हें कित्याक 80% रिडक्शन जालां हें म्हाका दिसता आमचे मंत्रीन हांकां सांगपाक जाय. स्पिकर सर जें मॅरीगोल्ड फ्लावर्स रोजां जें दसऱ्याक दिवाळे बी जें पड आमी उजार कोताय चड आतां हेजो एडवांटेज कर्नाटकाच्या मनीस येताय दे कम with their flowers
and they flood the market. आनी आमचे जेन्ना गोंयकार शेतकारांक हें रोवपाक कठीण जाता कित्याक जो प्रायस तुवें दिला 75,000 हें म्हाका तरी दिसता 1 लाख पर हेक्टर तरी जावपाक जाय कित्याक कर्नाटका पीपल कम हियर एंड दे आर इन कॉम्पिटिशन आनी हूंय ना हूंय जो ओरिजिनल गोंयकार शेतकार आहा ऑफ दीस मेरीगोल्ड फ्लावर्स दे आर बेजिकली दे फेस द हीट. आतां स्मॉल फार्मर्स जे चिलीज तवशी घोसाळ्या भाजी भेंडे हे पड रोवताय बिकॉज तांकां 150% ऑफ द स्टँडर्ड कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन मेळटा. 100 रुपया प्रायस जाल्यार तूं 150 रुपया दिता. आतां हें कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन पड फिक्स केल्लें तें कितले वर्स होवन फिक्स केल्लें हें वाडपा जाय हूंय ना हूंय स्पिकर सर कित्याक आज सगळें वाडलो आहा लेबर फर्टिलायझर पेस्टिसायड सीड्स हूंय ना हूंय हें स्टँडर्ड पड रेट आहा तें मातशें तुवें वाडोवपाक जाय. स्पिकर सर कम्युनिटी फार्मिंगाचे उलयतना 90% पड आमगे शेतकार आहाय हे आमगे बारीक स्मॉल एंड मार्जिनल ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन तेंचे मद डिफरन्सीस आहाय म्हणून. आनीक कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन हें आज सारकें म्हारग जालां रोवपाक. सो जें तूं 2.5 लाख पर हेक्टर तांकां हें कम्युनिटी फार्मिंग करपाक तितून फेन्सिंग येता वेल पंप पायपलायन इरिगेशन मिशनरी हेंय म्हाका दिसता हूंय ना हूंय तुवें इनक्रीज करपाक जाय. दीस हॅज टू बी इनक्रीज. आतां मार्केटींग सपोर्ट आमी गेले ते वर्साक एक कॉलिंग अटेन्शन हिंगा येयल्लें आनी सगळे उलयल्ले हायवेचे सायडीन ते मार्केट आनी ती शेत भाजी बिजी विकताय तांकां सपोर्ट आसपाक जाय म्हणून. I believe that there is no proper farmers market. हें farmer market has to be there, especially for small farms. आतां रस्त्या सायडी हें बसताय डेंजरस एक्सिडंट जावपाक शकता तेच भायर बिकॉज हें फार्मर मार्केट तालुका वायज तरी करपाक जाय थंय. आनी हे जे ड्रायव इन मार्केट म्हणून जी हे गाड सगळ्या गेली पार्किंगाक आयली थिंगा मागीर मार्केटींग करूंक जाता. हेंकां आमी जे हायवेचे आहाय तांकां आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय. हें आमचें कल्चर जावं जे लोकल प्रोड्यूस जावं फ्रूट जावं वेजिटेबल डेरी जावं बेकरी आनी हँडीक्राफ्ट हें प्रमोट करपाक म्हाका दिसता जाल्यार गोंयचो शेतकार हूंय ना हूंय प्रमोट जातलो. स्पिकर सर रेम्युनरेशन प्राइजीस पळय हाय आज तुगेले अश्योर्ड प्राइजीस फॉर कोकोनट्स हे 15 रुपया पर नट काजूच 150 रुपया आहा पॅडीज 22 रुपीज पर केजी. हें म्हाका दिसता हूंय ना हूंय हें 100% तुवें रिवायज करपाक जाय. शेतकारांक तुमी हें हेल्प करपाक जाय. बिकॉज जेन्ना ताका बरो प्रायस मेळ्यारूच तो मुखार सोदतलो नाल्यार तो कित्याक मुखार सोदतलो. स्पिकर सर लॉसान कोण करूंक सोदता. मॅकनायज्ड एग्रीकल्चर जे पळय आहा लेबर पड आहा हो सारको म्हारग जाला गोंयांत. आनीक जेन्ना 50 to 70% जे फार्मर आहाय स्पिकर सर हे जे सबसिडी पळय आहा दीस इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल मार्केट प्रायस. हेन्स द सबसिडी पळय आहा ती एक्चुअली जी 50% आहा ती एक्चुअली 30% जाता. स्पिकर सर जें कॉस्ट ऑफ मिशनरी आहा आमगे उलयलें न्हय तें उलोवपा न्हय भिनाक तूं तें आहाय आमगेलें. स्पिकर सर सफिशंट ट्रॅक्टर हे म्हाका दिसता should be also provided and made available to the agriculture department. And the natural calamities जे जाता जे उदो फ्लडिंग आनी हें सगळें जाता एक्झिस्टींग तुगे कंपेन्सेशन आहा 40,000 पर हेक्टर हें म्हाका दिसता उणी आहा. हें वाडपाक जाय डबल तरी जावपाक जाय. पयर मुखेलमंत्री सांगतालो हें मातशें तुवें कोण घेवपाक जाय. हें जें वाडलां जाल्यार उदो बी सगळें जालां हेजेर हें मॅन मेड डिजास्टराक लोकांक शेतकारांक पयशे तुमी दिवपाक जाय. स्पिकर सर जें एक रोंटमो दुयेंस जाता काजूक जें द मेन क्रॉप ऑफ कॅजू बींग द मेन क्रॉप एंड 55,000 हेक्टर्स ऑफ लँड इन गोवा इज कॅजूचें कल्टिवेशन जाता. आनीक हे जे मेन प्रॉब्लम्स आर लो प्रोड्यूस ऑफ प्रायस डेथ ऑफ कॅजू ट्रीज एंड दीस इज बिकॉज ऑफ द स्टेम एंड रूट बोरर अटॅक हो जो पट जाता एका एवरी इयर हें जाता. पण हेजेर हूंय ना हूंय हें सुदारप करपाक तुवें हूंय ना हूंय डिपार्टमेंटान सांगपाक जाय. स्पिकर सर जे तुगेली पॉलिसी दिल्ली ते पॉलिसीक आमी सजेशनां केल्लीं वेदर दीस डिटेल्स ऑफ दीस सजेशन वेदर यू टेक अस इनटू कॉन्फिडन्स वॉट इज द पॉलिसी आय थिंक यू शूड एक्सप्लेन. एग्रीकल्चर ड्रोन हेजेर हांव उलयलां कित्याक
तुवें दोग जावं तुगे गव्हर्मेंट ऑफिशियलां इग्रुआ म्हणटाय थिंग जाला इग्रुआ इन बेंगलोर. इग्रुआ इज अ center where drone pilot training is done and you have sent them there, but those two people आणि फार्मरां ते कितें शिकयतले आनी ते आहाय अजून कितें शिकयतले हेजेर म्हाका दिसता तुवें आमकां रिप्लाय दिवपाक जाय. स्पीकर सर, एंड आय होप जे आमगेले मुखेलमंत्रीन तांकां उतर दिल्लें मिटींग इलेक्शना म्हणून आतां हें 150 रुपया पण आहा ते 175 ते मागताय. हें तुवें काजूच करचें. 2000 किल आहा ते 4000 किल तुवें वाडोवचें. हूंय ना हूंय आमगेले हेका इनोसंट शेतकारांक प्रायज जातले. स्पीकर सर, आनी एक जें एक पेपराचेर येयलें आर्सेनीक कंटेमिनेशन इन रायस हें जाता म्हणून आनी आमी एक प्रश्न घातलेलो आनी तुकोडे जो उत्तर वेदर यू हॅव रिसिव्ड एनी नोटीस फ्रॉम NGT नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल. तुवें म्हणलें ना. हांवें म्हणलें की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हॅव यू रिटर्न टू गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड on these activities because they are man-made human arsenic mixing bhi jata. The answer is also no. I want to know is arsenic mixing jata o जायना कित्याक हें आमकां हूंय ना हूंय मिडियाचेर हायलायट जालेलें. सद्गुरू म्हणटाय ताका तुमी हाडलो. सद्गुरू तुवें हाडलो. 3 करोड 30 लाख म्हळें ऑन सॉयल कन्जर्वेशन एक्ट आनी तेज नंतर प्रमोट करपाक जाय म्हूण सॉयल कन्जर्वेशन. बिकॉज सर 3 करोड यू स्पेंड 3 करोड 32 lakhs ऑन दी अवेरनेस प्रोग्राम. दीस हें ऑनलायनूय करूं जातालें पूण हें कोण आमी हिंचालें की वॉट इज द बेनिफीट टू द स्टेट ऑफ गोवा. वॉट डीड गोवा बेनिफीट फ्रॉम इट. वी हॅड आस्क्ड अबाउट द MOU कितें सायन केलें काय म्हणून कांय ना. तो येयलो मातशें बारीकसो नाचलो आनी तो पोत गेलो आनी इव्हेंट जालें 3 करोड 30 लाख हें जालें. आनी म्हाका दिसता देर इज नो स्टेप्स टेकन बाय इशा आउटरीच फावंडेशन टू एन्श्योर दॅट दी फुलफिलमेंट ऑफ MOU इज सायन्ड विथ गोवा गव्हर्मेंट. सो हें MOU पळय हा कितें केलां हेज बेनिफीट कितें जालो सद्गुरूवान हें तुवें म्हाका दिसता आमकां सांगचें. जें संजिविणी हें इथनॉल प्लांट करपाक जाय दीस इज वन ऑफ युअर कॉन्ट्रिब्युशन. इतलीं वर्सां आमकां हें PPP अंडर तो कोतमूस तो सांगता. म्हाका दिसता RFQ 2-3 पुसा हें एक्सटेंड जाला. कोण तो टेंडर घेवपाक सोदना. हूंय ना हूंय तुवें हेजेर लक्ष घालपाक जाय. ते शेतकार आमगेले थिंगा भावा मंत्री येयलो थिंगा आमदार तोय ट्राय करता पूण हें बेगीन जावपाक जाय. स्पीकर सर 3 पुसा टेंडर जालां हें तुमी इंट्रस्ट गेल्यार हें जातलें. स्पीकर सर, सिवील सप्लायचें उलयतना जे फेर प्रायस शॉप आहाय आज दीस इज द लास्ट लायन फॉर पीपल फॉर द डिस्ट्रिब्युशन ऑफ BPL फॅमिलीज. आनीक म्हाका दिसता की you should be proactive to ensure that this is viable and training is provided for better management. Because a fair price shop जरी तो आज ना जाल्यार म्हाका दिसता आज सिवील सप्लाय विल बी अ स्ट्रक्चर विदाउट वेन्स एंड आर्टरीज म्हणजे ते शिरबिरान कांय आसपा नाय ते पावपा ना लोकां मदें. हें हूंय ना हूंय म्हाका दिसता हें वायबिलिटी चोवपाक हें फेर प्रायस शॉपाचें स्टेटस कितें. जे फेर प्रायस शॉप घातलेले त्या वेळार तुमी आमदार बी आहलो घोडे पयलेच ते टायमाक आयलो ते पूण आज सद्याक कितें हा परिस्थिती. ह्या सरकारा कडेन पयशे आहा ते सारके करपाक जाय. तुमी आमकां सांगपाक जाय. आय वेलकम द स्टेप जे डुप्लिकेट कार्ड तुमी इरेडिकेट करपाक जे प्रयत्न केला तेका तुका शाबासकी दिता. स्पीकर सर, हे स्ट्रेंथनिंग जावपाक जाय ऑफ द फेर प्रायस शॉप. दीस इज मोस्ट क्रिटिकल. आनीक रेशन कार्ड होल्डर्स जे थोडे आहाय ते दे आर बिलो द मिनिमम रिक्वायर्ड हें तें तुवें चॅक करपाक जाय. स्पीकर सर, हें जें कमिशन आहलें जें मिनिस्टर हांव सांगपाक सोदतां अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ही पड योजना आहली तेजेर फेर प्रायस शॉपाक हेंकां हें कमिशन तुमी दिलें ना. हें ओनराकूय दिलें ना कित्याक ड्युरींग COVID-19 हें तेमी जें ट्रान्सपोर्टेशन तेमी केलां दे हॅव ट्रान्सपोर्टेड हूंय ना हूंय हेंगेले पयशे केन्ना मेळटले. स्पीकर सर, कंज्युमर ग्रेवियन्सीजाचो काबार कोता मंत्री बाब हो 2-3 पॉयंट आहे. जे कंज्युमर ग्रेवियन्सीज आहे स्पेशली कंज्युमर अफेर्स हें जें तुगेलें खातें आहा थिंगान कांय जायना. तो पड मनीस आहा सारको एरेगंट तेका आपूण तूं लोकांगे कितल्यो कंप्लेन आहाय तेका ना तूं आपूण चोय जाल्यार सस्पेंड कर. हो कंज्युमर ग्रेवियन्स डिरेक्ट फोरम पड आहा हें कंज्युमर विकाकू मेळटा आनी कांय कोना. स्पीकर सर, हें म्हाका दिसता हें कंज्युमर अफेर जे दुसरे आमदारूय उलयले हेजेर हें सिरियस इश्यू आहा मडगांव गांवांत जे पड जाता हें म्हाका दिसता हूंय ना हूंय तुवें लक्ष घालपाक जाय. सिवील सप्लायचें उलयतना स्पीकर सर जे एसेन्शियल कमोडिटीज आमगेलें सेफ उरपाक जाय तेजेर गव्हर्मेंट हें फेल जालेलें आसा.
जे हायजेनीक स्टोरेज जावपाक जाय सगळे हे जागे जे दोलय थिंगा एक एक कडेन उक्ती आहा लिकेज जाता आनी हें जाता तें जाता हूंय ना हूंय हें बंद जावपाक जाय. लास्ट स्पिकर सर हँडीक्राफ्ट आनी टॅक्सटायलाचें उलयता जें आमगेले लोकल आर्टिसन आहाय लोकल आहाय एक एग्जाम्पल कुंकोडजी गांवांत चितारी आर्ट म्हणून देमानी तुवें चोयलां आसता तें थिंगा लाकडां जायत वस्त तें हें एसो वस्त तुमी प्रमोट करपाक जाय आनीक it is only because of these new artisans that we can keep our tradition alive. हूंय ना हूंय आमी हिंगा फेल जालेले आहाय हँडीक्राफ्ट एक्झिबिशन वाडोवपाक जाय जे आर्टिसन इन द नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवल पार्टिसिपेट करपाक सरकारान कितें सुविधा केल्या तें तुमी आमकां सांगपाक जाय. कुणबी सारी ही तुमी डेली वयताय आनी ते कुणबी सारी बी घाताय पूण हें मायज हें ट्रेडिशन मान वाडपाक जाय. हिंगा फक्त थिंग गेले आनी तुमगे कोण लिडर येयले हें गेले तें गायले मग तें जायना हें वाडपा जाय हें जरी तर हें आमगे हेरिटेज. स्पिकर सर प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे जे जायते आयडल जाताय हें should be it is banned by the High Court it should be looked. Last तूं सांगता स्पिकर सर जें गव्हर्मेंट हॅज इनिशिएटेड द वर्कशॉप ऑफ शिल्पग्राम हेंय तुवें तेजेर कॉन्सन्ट्रेट करपा जाय. देव बरें करूं स्पिकर. तुम्ही पळयतात GNH.